आमोस प्रवादाच्या काळार धंदो करपी आनी ग्रेस्त मनीस दुबळ्या मनशांक फटयताले. जुदेवांक सनवार पवित्र दीस. त्या दिसा काम करूंक जायना, वेपार करूंक जायना. म्हणटच हे वेपारी सनवार केन्ना सोंपतलो आनी आयतार केन्ना येतलो आनी मागीर आमी मापां ल्हान करुया, मोलां वाडोवया, खोटे तागडेन म्हाल दिवया अशी वाट राखताले. आनी असल्या ह्या वेळार सर्वेस्पर देव आमोस प्रवादा कडल्यान कठीण शिटकावणी दिता. देव म्हणटा, तुमची खंयचींच कर्तुबां हांव विसरचो ना. म्हणजे कितें? हांवें बरें केल्लें देव विसरचो ना, दुबावचो ना. तेच बरोबर हांव खोटीं कामां करतां, दुसऱ्यांक फटयतां, नागयतां, तेंय देव विसरचो ना. ताचोय हिशोब एक दीस म्हाका दिवचो पडटलो. आनी देवा मुखार मागीर कोणाचोच वशिलो, इन्फ्लुएन्स चलना. थंय तुका लंच, ब्रायब दिवंक मेळना. सगळें उक्तें. हाचेर आमी नियाळ करूंक जाय. मनशांक आमच्यान फटोवंक जाता, पूण देवाक आमच्यान फटोवंक जायना. दुसऱ्या वाचपान सांत पावलो तिमोथेक म्हणटा, सगळ्यां खातीर मागणें कर, चड करून राजां खातीर आनी अधिकारार आसल्यां खातीर म्हणटा. कित्याक? पदवेचेर आसले मनीस दुसऱ्यांक फटयतात. सगळेच न्हय, पूण बरेच मनीस फटयतात. देखून तो म्हणटा, तांचे पासत मागणें कर आनी सगळ्यां पासतूय मागणें कर. आनी आयचें तिसरें वाचप, हांवें तें मोठव्या आकारान वाचलें. लांब आकारान तें लांब आसा आनी तातूंत जेजू ओपार सांगता. एकटो फटींग मुकादम आसलो, मॅनेजर. तो आपल्या धन्याक फटयतालो. देखून धन्यान आपोवन ताका सांगलें, तुजे विशीं हांवें जायतें आयकलां. आतां हांव तुका कामांतलो काडटलो, पूण ताच्या पयलें सगळो म्हज्या पयशांचो हिशोब दी. तेन्ना हो फटींग मुकादम कितें करता? तो एकदम शिटूक. तो म्हणटा, म्हज्यान आतां भायर वता काम करूंक जावचें ना. कित्याक इतले दीस हांवें भितर बसून फटयलें. म्हज्यान भीक मागूंक जायना, कित्याक लज दिसता. आतां हांव अशें करतलो. तो एक एकट्याक रिणकाराक आपयता आनी विचारता, तुवें म्हज्या भाटकाराक कितलें रीण दिवंक आसा? तो म्हणटा 100. बरें. 60 म्हूण बरय, 80 म्हूण बरय. अशें तो करता आनी सगळो हिशोब भाटकाराक दाखयता. आनी भाटकार ताची तोखणाय करता. इतल्याकूच तो मनीस बरो म्हणून न्हय, पूण ताची शिटूकसाण. आनी ताणें तशें कित्याक केलें? फाल्यां भाटकार म्हाका कामांतल्यान काडटलो तेन्ना जे रिणकारी आसले ते म्हाका तांच्या घरांनी इल्लो जागो दितले, कितें खावंक पिवंक दितले. अशें चिंतून ताणें भाटकाराक फसयलो. आनी जेजू म्हणटा, तुमच्यान दोगा धन्याची चाकरी करूंक जावची ना. देव आनी दुडू, देव आनी ग्रेस्तकाय दोगांची करूंक जायना. कोणाक तरी एकल्याक तुवें विचूंक जाय. आतां जेजू कितें सांगूं सोदता? दुडू वायट न्हय, ग्रेस्तकाय वायट न्हय. तूं कशें दुडू जोडताय, ग्रेस्तकाय कशी जोडून घेताय ताचेर आदारून आसा. तूं घाम काडून दुडू जोडताय, बरें आसा, तातूंत कांयच वायट ना. तूं तुज्या घामान ग्रेस्तकाय पुंजयताय, बरें आसा, वायट कांयच ना. पूण खोट्या मार्गान जें तूं करताय तें देवाक मानवना. जें कितें आमोस प्रवादाच्या काळार घडलें
वा सांब पावलोच्या काळार घडलें वा जेजूच्या काळार घडलें तें आमच्याय काळार घडत आसा. वेता थंय भ्रश्टाचार, करप्शन. आतां तुमी म्हणटलात ओ करप्शन गव्हर्मेंट खात्यांनी आसा. वय, सरकारी खात्यांनी आसा आनी दिसान दीस तें वाडत आसा. दुडू फकत पोंदल्यान न्हय, आतां वयल्यांनी दिवचे पडटात. पूण सरकारी खात्यांतूच भ्रश्टाचार चलता. आनी कित्याक चलता? कित्याक दितलो आसा देखून घेतलो आसा. तुमकां प्रामाणीकपणान सांगता, पर्वरे थॉमस स्टीफन्स कोंकणी केंद्र म्हूण आसा, तुमी केन्नाय वचून पळोवंक जाय. तें बांदप पळोवंक जाय. तें बांदतना एक पयसो, एकूच एक पयसो हांवें कोणाक दिल्लो ना. म्हाका म्हणटाले फादर फाल्यां ये. हांव म्हणटालो बाबा फाल्यां कशें जातलें, तुका इतलें काम आसा, फाल्यां जावचें ना, हांव 2 दिसां उपरांत येतां. आनी ते म्हज्या तोंडाक पळयतले. कित्याक कोणूय सरकारी खात्यांत वेतच कितें म्हणटा, मातशें बेगीन कर म्हणटा न्हू. हांव म्हणटा ना, हांव 2 दिसां उपरांत येतां. केन्ना केन्ना म्हाका तांकां तापोवचें पडटालें. केन्ना केन्ना हांव म्हणटालो बरें तुका दुडू जाय न्ही, दितां, चॅक बरोवन दितां, कितलें तें सांग, आतांच दितां. सगळ्यांक उजीर. आनी मागीर तांकां कितें करचें ह्या मनशाक तें समजनासलें. सगळें काम जालें. आनी जातूच जे कोण बरे मनीस मेळ्ळे तांकां हांवें परबीं दिवन चीट बरयली. आनी खोटे मनीस आसले तांकांय चीट बरयली, हें तुमी करतात तें सारकें न्हय. आनी तुमकां विचित्र दिसत, सरकारी खात्यांनी म्हाका बरे हिंदू मनीस मेळ्ळे आनी खोटेय मेळ्ळे. क्रिस्तांवां मदें बरेय मेळ्ळे आनी खोटेय मेळ्ळे. फरक इतलोच क्रिस्तांवां मदें, तांकां ते जाणात हांव कोण तो, हांव पाद्री. आनी हांव सांगतलो हांव म्हजे खातीर येना, हांव हें बांदतां कोंकणी खातीर हें घर, देखून तुमी आमकां सहकार दिवंक जाय. ते इतलेंच म्हणटाले फादर तो पळय हें पळयता न्हू, तो मनीस ना, तूं फाल्यां ये. हांव येतालो. आनी वो खरें म्हणजे होच मनीस हाणेंच करूंक जाय. वो आनी एकल्याक सांगतालो फादर येतालो, पळय ताज्या कडल्यान कितें मेळटा तें. एक पयसो दिलो ना, काम करून घेतलें. कित्याक जायना? जाता स्वता येतले, पूण आमी घट रावल्यार भ्रश्टाचार उणें करूंक जाता. म्हणजे भ्रश्टाचारान आमी भागीदारां आसात. आमी आमचें काम बेगीन जावंक जाय. आमचें कितें इल्लीगल आसा तें लिगल जावंक जाय म्हूण पयशे दिता आनी मागीर रडटा भ्रश्टाचार वाडला. भ्रश्टाचार फकत राजकारणांत आसा अशें ना, थंय आसात. एक तरी राजकारणी गोंयांत आसा जो भ्रश्टाचारान बुडूंक ना असो आसा. पंच, सरपंच, पंचायत सेक्रेटरी, सगळेच कडेन भ्रश्टाचार चलता. चुकून कांय 1-2 जण मेळटीत जे पयशे घेनात, प्रामाणीकपणान काम करतात. अशें कित्याक जाता? अशें कित्याक जाता? कित्याक आमी जेजूची शिकवण आमच्या जिवितांत आपणावंक ना. आनी वो भ्रश्टाचार सादो मनीसय करता. तुमी म्हापसा बाजारांत वचा, थंय त्यो अस्तुऱ्यो खारें विकतात. आतां तुका गालमो घेवंक जाय वा बोपशीं घेवंक जाय, थंय पोड म्हणून आसता. तांचे कडेन 2 प्रकाराच्यो पोडयो आसतात, एक ल्हान पोड आनी एक व्हडली पोड. तुवें विचारिना जाल्यार ती ल्हान पोडींतल्यान तुका दिता, ती फटयता. मागीर ते भाजी विकतले आसा तागडी, तांची तागडी अशी, एक फातर केन्ना दवरलोच आसता ते तागडेन, थंय ते फटयतात. आमच्या घरांनी ते पोरण्यो वस्तू विकपाक घेवपाक येतात, लोखंड, पेपर, कार्डबोर्ड आनी कितें, तांची एक आसता तागडी, तेय फटयतात. सगळेच कडेन फटिंगपण चलता. ते म्हज्यान एक तरी समजूं येता, कित्याक खूब दुबळी, 1-2 पयशे चड मेळुया म्हणून फटयता, पूण सारकें न्हय. फटिंगपण आमी करता.
आमी चडशी आमी सगळीं करता. पाद्री माद्री सयत आसात. कांय आमच्या इगर्जांनी, कांय आमच्या रेतीर जाग्यांनी आनी जंय पेकोणी मेळटा तसल्या कडेन पवित्र उदक म्हूण बाटलेन मोलाक. कित्याक हांगा आमी फुकट दिता, जाय तितलें वर भरून. इस्कातीचेर वयर वचा, थंय दवरलें आसा, कोणाक विचारची गरज ना, तुका जाय तितलें वर फुकट. कित्याक पवित्र उदक, कित्याक ताका पयशे जाय. मागीर तेल, हरशें तें तेलाचें मोल कितलें आसूं येता? एक 20 रुपया 30 रुपया म्हणया. 100 रुपयाक बाटली विकची हांवें पळयला. पाद्री विकतात 100 रुपयांक. कित्याक? तें तेल व्हरून कितें जातलें? म्हणजे तुवें बेसांव घालें म्हणटा तेल कितें? भांगर जालें? मीठ, मीठी आशिर्वाद घालो आनी ताका कितेंय मोल. हें चलता. धार्मीक वस्तू विकतात. आदी हांगा बोंजेजूच्या वाठारांत सांप्रावेश सावेराचे कुडीक लायला, ही बेंतीण हें कोंत म्हूण सांगून चड मोलान विकतलो लोक आसलो. आतां आसा वा ना म्हाका खबर ना. पूण चिंतुया, एका कोंताचें मोल तुवें 50 रुपयांक हाडलां. बरें, तूं तें एक 70 रुपयांक, 80 रुपयांक, 100 रुपयांक वीक. समजूं येता. तूं ताचें मोल 150 रुपया लायता, 200 रुपया लायता. हें फटींगपण न्हय देवाच्या नांवान? आनी हें चलता. आनी हाचे विशीं कोणूच उलयना. कित्याक आमचो लोक आसा घेतलो. बाबा कोण तुवें हांगा बाजिलिकेन येवन घेतलें म्हणून ताचें मोल वाडटा. आनी हें सगळेच कडेन चलता. तुमी रोमांत वचा, वातिकारांत वचा, थंय शॉपाचेर हें पाप साहेबान बेसांव घाला म्हणून कितलेशाच चड मोलांक विकपी आसा. आय बाबा, पाप साहेब थंय वयर तावन बेसांव घालता. तें बेसांव फकत थंय असल्या लोकांचेर न्हय, सगळ्या संवसाराच्या लोकांक तो बेसांव दिता. मागीर त्या कोंताचेरच म्हूण ताणें बेसांव घालें? ना न्हय. पण असल्या फटींगपणांत आमचो लोक बुडला. आनी दुखाची गजाल म्हणजे आमचे धर्माचे फुडारी हातूंत बुडतात. ही खरीच दुखाची गजाल. आनी हाचेर आमी उलोवंक जाय. आमी फकत राजकारणी मनशाचेर बडी मारल्यार पावना. वय, बडी मारूंक जाय. जें कितें आतां आज गोंयांत चल्लां तुमी पळयतात. फाटल्या दिसांनी कितें चल्लें? जो आमचे सैम राखपाक काम करपी एक्टिविस्ट, ताचेर हल्लो जालो. अशें कित्याक जाता? अशें कित्याक जाता? आमी क्रिस्तांव जेजूचे शिकवणे प्रमाणे जियोना. जांकां धरला तातूंत पळया, तातूंत क्रिस्तांव मनीस आसात, क्रिस्तांव तरणाटे आसात. अशें कशें जालें? म्हणजे आज गोंय क्रिस्तांवांचो गांव उरूंक ना. क्रिस्तांवपण फकत कातीचेर आसा. कातीच्या पोंदा वचूंक ना. ना जाल्यार कित्याक म्हणून क्रिस्तांव तरणाटे असल्या गुंडागिरीन पडतात. आनी आवय बापाय कित्याक उलयनात? आवय बापाय जर बरीं जाल्लीं, तांणी ल्हान आसतना भुरग्यांक बरी शिटकावणी दिल्ली, गरज पडल्यार मारूय दिल्ले, तीं भुरगीं घडये बरीं जाता आसलीं. सोडलें तांकां गोरवांक सोडल्या भशेन. देखून आज हें चल्लां. आयचीं वाचपां आमकां शिटकावणी दितात. एक दीस आमी हिशोब दिवचो पडलो देवाक. आनी तो हिशोब दितना आमचेर कांप सुट्टलो, थरथरो येतलो. ते दीस आमचेर येवचे न्हय. प्रामाणीकपणान आमी जिवया. कित्याक आयच्या स्तोत्रांत जबाबान आमी म्हणलें, सर्वेस्पराक वाखाणात, कित्याक तो गरिबांक वयर काडटा. देव आमी प्रामाणीक रावल्यार आमकांय वयर काडटलो, आमकांय इनाम दितलो. तर सदां देवाक दोळ्या मुखार दवरून एक प्रामाणीकपणाचें, एक सताचें आनी नितीचें जिवीत आमी जियोया.